देवपुरी सांस देवो तुमकां सोमेस्तांक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज फाल्यां आनी परवां आमकां एक अपुर्बायेचो संदर्भ ह्या प्राचीत काळार एपिस्कोपल वाराड्याच्या मंगळू देसिदीच्या ह्या 10 फिरगजेंतावनो प्रत्येक भक्तीक आनी तशेंच बायबल आधारीत नाटकुळ्यांचें एक मनोरंजन हें कार्य हांगासर आमी आसा केलां. ह्या वर्त्या संभ्रमाक आज सुरवात करचे संदर्भी आमचे मदें आसात आमचे ह्या कार्याचे प्रमुख व्यक्ती हांगासर आसा अधिक दोतोर पीटर पॉल सल्डाना मंगळू दिएसीचो गवळी बाप, तशेंच मॉन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोना आमच्या दिएसीचो विगार जेराल, तशेंच भोवमानादीक रोनाल्ड सेरावो सेमिनरी सांजुजे सेमिनरीचो रेक्टर आनी तशेंच आमच्या मंगळू दिएसीचो निवृत्त गवळी बाप अधिक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा हांगासर आशिल्ल्या सर्व आमच्या मानाच्या सैर्यांक आमी आज तांचे हजरपण मानून घेता. तशेंच साबार याजक धर्मीक भयणी धर्मीक भाव आनी तुमी मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर हजर जाल्यात. येदोळसो आयिल्ल्यांक थंयसर फाटल्यान स्नॅक्स आनी तशेंच थंड पिवानाची वेवस्था केल्या. जाता तितले मुखल्यो बसकांनी तुमी जागो घेयात, बसात. उपरांत आयिल्ल्यांक फाटल्यो बसका घेवंक तांकां सलीस जातलें. वेळ विबाडी नासतना आमी ह्या कार्याची सुरवात करूंक आशेता. खंयचेंय कार्य आमच्या संस्कृतींत देवाचो आदर मागलेल्या शिवाय तो सुरवात जायना. तशेंच आज आमच्या ह्या कार्याचेर देवाचो आदार मागोवंक आमकां सगळ्यांक आज अवकाश आसा. तरी आमच्या सर्वांच्या तर्फेन एक प्रार्थना नृत्य करूंक आमच्याच अपोस्तोलीक कार्मेल मळाची सेंट आन्स कॉन्व्हेंट ह्या कॉन्व्हेंटांत आयिल्ली सिस्टर रिमा शीतल डिमेलोच्या मुखेलपणाखाल तांची कॅन्डिडेट्स आतां आमकां एक प्रार्थना नृत्य करून देवातय आमची काळजां आनी मनां ओडोवंक ती आपोवणें दितात. तांकां हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांगासर वेदीक आपोवणें दितां.
I request the dancers, sisters, please stay on the stage. मोगाच्यानो आमची सेमिनरीची स्टेज सडावत ब्रदर्स आनी मात्र हांगासर सेमिनरी एक डान्स आनी नाटकुळे करूंक आमी वापाची आमकां व्हरतो संतोष आज वेगवेगळी टॅलंट आमच्या ह्या वेदीचेर प्रदर्शीत जातात. यू हॅव डान्स्ड व्हेरी नायसली अँड तुमी आमकां एक प्रार्थना नृत्य करणं देवा ते आमची मनां व्हडल्यान हांव आपोवणे दितां सिस्टर रिमा शीतल डिमेल्लो तुम्ही हांगासर मुखार येवचे आणि आमच्या ह्या सगळ्या कार्याचो संचालक जावन आसा मानादीक बाप मॅक्सिम सोजू जप्पो फिरगजेचो विगार तांणी हांगासर येवन सिस्टर रिमा शीतल डिमेल्लोक ह्या सकड डान्सरांच्या तर्फेन एक उगडासाची काणीक दिसय स्मरणिका मेमेंटो दिसय म्हणून हांव विनंती करता. आमच्या सगळ्यांच्या ताळयांच्या आवाजान तांकां आमी उल्हासया. थँक यू व्हेरी मच. ह्या कार्याक तुमकां येदोळूच आमच्या सेमिनारीच्या बागलार स्वागत म्हूण सांगलां पूण अधिकृत रितीन आमकां सगळ्यांक एक स्वागत दिवंक स्वागताची गोड उतरां उलोवंक खंडीत जावन ती आयकूंक खुशी आसा. हें एक वर्तें काम करूंक तयार आसा आमच्या एपिस्कोपल वाराड्याचो विगारवार मिलार फिरगजेचो विगार भोवमानादीक बनवेंचर नजरत बाप देखून फादर बनवेंचर तुम्ही मुखार येवन आमकां सर्वांक स्वागत करचें. सगळ्यांक आमी बरी सांज मागता. परवशाची यात्रेका सुवार्थेची हातेरां ह्या विनोदन कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्यात आमकां समेस्तांक स्वागत करूंक आपणे दिवंक म्हाका संतोश भोगता. अप्रूप आनी अपुरबायेचे कार्यक्रम हे वाराड्याचे कार्यक्रम सुमारशा कार्यक्रमाक आनी तशेंच गरजांक लागून हांगासर हे आमी मांडून हाडला. पयले जिबले वरस अर्थभरीत रितीन आचरण करूंक आनी हो जिबले गद्दाळायन आनी तशेंच बाबार्थाचो बरवशाचो करूंक आमचो इरादो आसलो. ह्या खातीर वेदीचेर जाता तितल्या जाणांक घालून ह्या मारिफात भावार्थ्याची सतां परगट करची आनी त्या मारिफात आमचो एकवट प्रसार करचो आमचो इरादो. आनी ह्या इराद्या खातीर आमी सेमिनरी विंचून काडल्या. कित्याक गे म्हळ्यार हांगा तावन तरबेती सुरू जाता. तरबेतेचें मूळ हांगासर मेळचें आनी ह्या मारिफात जर तर आमच्या देसेक आमच्या पवित्र सभेक विस्तारता जाल्यार बहुशा हो जागो एक अपुरबायेचो मोगाचो आनी ह्या 3 दिसांनी बहुशा एक अर्थभरीत जावंक आमचे आशा आनी इरादे. सदावत आमी फिरगज आनी कार्यक्रमां करता. फिरगजेंत आसलेल्या संघ संस्थ्यांक आपोस्तलादीक मेळांक हे सगळ्यांक सांगाता घालून आमी कार्यक्रम चलोवचे. पूण हांगासर विशिश्ट म्हूण हांव सांगता वाराड्याच्यो फिरगजो सांगाता मेळून आमी हे कार्यक्रम चलयता. कित्याक गे म्हळ्यार आमच्या फिरगजेच्यो संगती आमी पेल्यातय वांटून काण घेवंक जाय आनी तशेंच दुसऱ्या फिरगजेचें कितें बरेंपण आसा तें आमी स्विकार करूंक जाय. दिवचें आनी घेवचें ह्या 2 इराद्या खातीर हांगासर आमी सांगाता मेळिल्ले आनी ह्या मारिफात आमचें प्रदर्शन जाता. एका फिरगजेतावन आनी एका फिरगजेक बरें शिकोवंक आनी त्या मारिफात भावार्थ आनीक गुंडायेचो करूंक आनी तशेंच आमच्या फिरगजेतावन आनी एका फिरगजेक कितें बरें आसा तें वांटून दिवच्या खातीर एकवट देणी सांगातपण हे सक्कडी एकामेका आदल बदल करचो हो
अपूर्व वेळ देखून ह्या कार्याचे विशिश्टता म्हूण हांव सांगता. हांगासर प्रदर्शन केल्ल्यांक इनामांय आसात 30,000 आनी 25,000. फर्स्ट बेस्ट ऑफ 5 अँड सेकंड बेस्ट 5 म्हणून. हे फलितांश या प्राईज मनी मात्र नाही, हे आमकां कॉस्ट्युम्सांक या आमच्या खर्चाक उपयोग करच्या खातीर. तशें म्हणटच आमचे मदें जिखचें आनी सोलवोवचें ना, आमी सक्कडी एकच आनी त्या मारिफात आमचें भावार्थाचें आनी बरवशाचें जिणें आमी फुडें व्हरून घेवचें. ह्या वेळार पवित्र पुस्तकाची जाणवाई विशेश रितीन आमी वांटून घेता. पवित्र पुस्तकांतले गणितां काडन त्या मारिफात नाडकुळे आमी प्रदर्शीत करता. तशेंच ह्या दिसांनी हर एका फिरगजेतां दोन किर्तनांय गायन जातात. ह्या मारिफात विशेष रितीन पवित्र सभेचें मागणें बळिश्ट सर काळाक सहाजल्लें आनी थंयसर आसल्लीं गितां ही आठोव करून मागण्याचो स्पिरीट हांगासर रुता करचो. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय जोडची आनी ताच्या किसडीत मापान आमचो एकवट आमी प्रसार करचो. ह्या कार्यक्रमाक पाठिंबो दिवचे परी आमचे मदें मुखेल सैरे आसात. भोवमानात एक पीटर पॉल सल्टाना आमचो बिसायब, तांकां हांव स्वागत करता. प्रत्येक करून सांब पावलो आनी सांब पेद्रो ह्या आपोस्तलांचे शेगूण आनी उर्बा ताचे थंय आमकां पळोवंक मेळटा. गवळी बापानो हांगासर आसलेल्या सर यासाकाच्या नांवान, धार्मिकाच्या नांवान, लायक भावार्थ्याच्या नांवान तुमकां आमी स्वागत म्हणटा. बेंदोर सोविगार तांकां स्मरणिका दिवन स्वागत करता. आमचे मदें वाराड्यांतले पाद्र्या सांगता प्रमुख जावन भोवमानादीक विगारचराल बाप आसात. सादे मोन्सेंजोर मॅक्सिम नोरोना सान जुजेचें प्रतिरूप उत्सव म्हूण नांव सांगता. सक्कडांची मनां तांच्या सादेपणान ते जिखूंक शकतात. विगारचराल बापानो तुमकांय आमी स्वागत करता आनी आमचो मोगाचो गुर्त जावन फादर विजय लोबो स्मरणिका दिवन तांकां स्वागत करता. दोतोर रोनाल्ड सरावो सेमिनरीचो रेक्टर, ह्या जाग्याचो ह्या बिल्डिंगाचो बरो धनी. हांगासर आमकां भितर सरोंक ताणें आमकां दारवटे उगडल्यात. सेमिनरीचो सक्कडी घरा वेता आसतना आमी भितर येवंक ताणें अवकाश करून दिला. आनी मानादीक दोतोर रोनाल्ड सरावो सांगता सक्कडी सेमिनरीचे पाद्र्या बी ताच्या फाटल्यान, ताच्या सांगाता, ताच्या भोंवतणी पाठिंबो दिवन आसात. डॉक्टर रोनाल्ड सरावो, ए वॉर्म वेलकम टू यू and we are happy to have the function here in the seminary. Father Uday तांकां स्वागत करता. आमच्या कार्यक्रमाक प्रोत्साहन म्हणले बरी वाराड्याचे याजक, धार्मीक भयणी, सेमिनरिस्ट, फिरगजांचे उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, संयोजक आनी 10 फिरगजेतावन कलाकार आसात. तांकां सक्कडांक हांव मोगान स्वागत म्हणटा. तशेंच हांगासर ह्या कार्यक्रमाक आसच्या भोव मानादीक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा, आमचो निवृत्त गोळी बाब, तांकांय आमी मानपाक गायता. आमचो एपिस्कोपल विगार मानादीक बाब डेनियल वेगस, तांकांय आमचे प्रणाम. तशेंच मानादीक बाब जे सल्टाना, आमचो PRO, तांकांय आमी मानपाक गायता. मानादीक बाब विक्टर जॉर्ज डिसोजा चान्सेलर, तांकांय आमी अभिमान पाकता. तशेंच सक्कडी फिरगजेचे याजक आनी धार्मिका आसात, तांकां सक्कडांक मानपाक गायता. तशेंच आमची AC प्रोविन्शियल सिस्टर शामिताई आसा हांगासर, तिकाय हांव स्वागत म्हणटा. सक्कडी धार्मीक मेळाच्या सिस्टांक आनी तशेंच धर्म भयणींक आमचें स्वागत. हांगासर 2 फिरगजेचो हांव उल्लेख करता. तान्नीर बावी ल्हान फिरगस आनी थोडी कुटुंबां, पूण आमकांय कार्यक्रम दिजे म्हूण बारी उर्बा तांची. फादर उदय कडेन विचारल्यार खंयच्या रितीन तांची उर्बा ताणें व्यक्त केल्या म्हूण आमी समजता.
किर्तनांत आनी तशेंच नाटकुळ्यांत त्या फिरगजेची सुमारशी मुखेली पात्र घेवचें पयस तरीकी तांचो एकवट आमी विशेश रितीन मानून घेता तांणीर बावीच्यांक आमचे मान बागायता देव बरें करूं जेप्पोच्या सोयी हांव उडास करता कित्याक म्हळ्यार आमचे हे कार्यक्रम ह्या वाठारांत जाता आनी हांगासर स्वयंसेवक जावन आनी तशेंच नितळाय सांबाळून सेटींग आनी पुरो करच्याक मारादेक मॅप्सिंग डिप्सोजा हांगासो विगार ताणें मुखेलपण घेतलां विगारा सगळे सक्कडे ब्रदर्सांक आनी जेप्पो फिरगजगारांक स्वयंसेवकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे कमिटीचे सांदे आसात हे येवजन करच्याक आनी तशेंच मांडावळ करच्याक सक्क मोठ्यान ताची नांवां सांगचें जाल्यार मानादेक बाप मॅक्सिम डिसोजा फादर अरुण विल्सन लोबो फादर वाल्टर डिसोजा फादर विन्सेंट सिक्वेरा फादर अँटनी जॉर्ज पिंटो फादर नवीन पिंटो फादर विक्टर विजय फादर लॅन्सन डॉक्टर रोनाल्ड सरावो आनी फादर विजय फेर्नांडीस उदय फेर्नांडीस तांकां आमी सक्कडांक देव बरें करूं म्हणटा चिंतापो एकवटो आनी तशेंच मांडावळ करूंक तांचे तावन आमकां विशेश रितीन मार्गदर्शन मेळ्ळां देव बरें करूं मानादेक बाब डेन्झिल लोबो रिपोर्टर जावन तांणी तांची सेवा दिल्या तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच फोटोग्राफी व्हिडियोग्राफी करूंक आमकां डायसिस ऑफ मँगलोर फादर अनिल कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर हांगाचो निर्देशक स्टॅनली आनी तशेंच इतर आसात तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा हे 3 दिसाचे कार्यक्रम अपुरबायेचें जावं दी मोगाचें जावं दी आनी एकामेका शिकोवंक बावार्थ परगोटूंक आनी ह्या मारिपात आमचो एकवट प्रसारूंक कारण जावं दी म्हूण सांगून तुमकां सक्कडांक परत स्वागत म्हणून 2 उतरां अखेर करता देव बरें करूं देव बरें करूं भोवमानादीक बनवयांच्या नजरेत बापानो हांगासर जमलेल्या आम्हा सुमेस्तांक तुमच्या मोगाळ उतरांनी स्वागत केल्ल्या पासत मोगाच्यानो कार्याचें एक उक्तावण म्हणून आसता दुसऱ्या रितींनी हें उक्तावण करतात बरवर्साची यात्रिकां आनी सुवार्थेची हातेरां म्हणल्यार ह्या ध्येयाकाल ह्या आमच्या कार्याचें एक उक्तावण एक विशेष रितीन क्रियात्मक रितीन करूंक एक मांडावळ केल्या हें एक नृत्य रुपार करूंक मुखार येतात लुड्स सेंट्रल स्कूल बिजय हांगासर शिकचीं भुरगीं तांकां तरबेत केलां तेंचो प्रिंसिपल फादर जॉन्सन सिक्वेरा आमच्या मदेगांत आसा तशेंच मिसेस मेरुला गिब्सन त्यांचे टीचर आणि लुड्स सेंट्रल स्कूलाची वायस प्रिंसिपल मिस बेलिटा मस्कारेनस हेरांनी तांचो वावर दिला आता ह्या भुरग्यांक आमी मोगान स्वागत करता आनी तांचें नृत्य आनी हें क्रियात्मक उक्तावण पळोवंक आमी सर्व आयते जावया.
आमच्या तळ्यांच्या आवाजान आमी लुट्स सेंट्रल स्कुलाच्या सकट भुरग्यांक उल्हास दिता. ओपन ओपन डान्सरांनी वेदीचेर सरावचे. हांव उलो दितां. मानादीक बाप जॉन्सन सिक्वेरा तांणी हांगासर दयकन वेदी घेवचे. तशेंच मिसेस मेरुला गिब्सन आणि मिस बेलिटा मस्करेनस तुम्ही दायकन वेदी म्हणून आम्ही विनंती करता. मोगाच्यानो ह्या भुरग्यांक बरी तरबेती दिवन आज एक विशेष रितीन ह्या कार्याचें उक्तावण करूंक फादर जॉन्सन आनी तशेंच मिसेस मेरुला आनी मिस बेलिटा हांणी तांकां तरबेतीचो वावर केला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सर्वांच्या तर्फेन सेमिनरीचो आडळतेदार एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सेमिनरी फादर नवीन पिंटो तुमी हांगासर येवन आमची ही एक उगडासाची काणीक म्हणजे मेमेंटो दिसाय म्हणून हांव विनंती करतां. फादर जॉन्सन सिक्वेरा सर्वांच्या तर्फेन ही स्वीकार करतलो. देव बरें करूं. चिल्ड्रन, थँक यू व्हेरी मच. मोगाच्यानो ह्या कार्याक साबार जाणांचो उडास काडन तांकां आमी स्वागत केलें. फादर बनवेचेरां स्वागत केलें. तांचे सगळे एकल्या व्यक्तीचो आमी परत उडास करता. मिस्टर एलियास फेर्नांडीस ताणें रिपोर्टिंग आनी पब्लिसिटीचें काम केलां. हांगासर आसा मिस्टर एलियास फेर्नांडीस. या वेलकम टू यू एंड थँक यू व्हेरी मच. सडावतो आमी कार्याच्या अध्यक्षाचे ह्या मुखेल सैऱ्याचें भाशण या ताची उतरां कार्याच्या आखरेक सडावतो आयकूंक आसता. पूण आज आमी हें पयलेंच आयकूंक आयतीन जावया. आमचे मदें आसात आमचे मोगाळ बिस्प अधिक मानादी दोतोर पीटर पॉल सल्डाना
तांचे हजरपण आमकां भोव व्हड संतोश करता. आतां तांचो संदेश आमकां दिसय म्हणून हांव तांचे लागीं विनंती करतां. मोगाळ गवळी बापानो आनी आयच्या कार्यक्रमाचे रुवारी फादर बोनावेंचर, फादर मॅक्सिम डिसोजा आनी हांगाचे फादर रेक्टर फादर रॉनी सराव, सर या जाकानो, धार्मीक भयणीनो, मोगाच्या भाव भयणीनो, जुबलेवाचें वरास आनी हांचो आज पवित्र पुस्तक असो जुबलेव हांगासर आज फाल्यां परवां करता आसतना जुबलेवाचें जेवण तयार केलां. हे 3 दीस जेवण जशें काजाराक एक रोसाचें जेवण आनी काजाराचें जेवण आनी हे परतापणाचें जेवण आसल्या बरी हांगासर 3 दिसांचें जेवण तयार केलां आनी सगळ्यांक ओवळ्यांक आपयलां. आनी सबार तुमी आयल्यात ह्या जेवणाक. देवाचें उतर आमकां खरेंच एक व्हड जेवण. सोम्या जेजू तुजीं उतरां काळ जसो संतोश हें कतार आमी कितल्या मोगान गायता. पयलें वाचप जाल्या उपरांत आमच्या दोळ्यांचो उजवाड जिणेचो विश्वास. सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां सासाण जिविताचें आमी कोणा लागीं वचो. पेद्रून म्हणलें जेजूक तुमी सोडून वेतात गे म्हणल्या सावलाक. हुंड्याचे अजाप जावन येवकरिस्ता विशांत ताणें विवर दिल्लो. सबारांक तें जडायचें जाल्लें पूण शिसांक तें जडायचें जावना. समजून जावयेत पूण सवकास पवित्र सभेंत भोव जोगासाणेन हो येवकरिस्त आजून पर्यंत आमी सांबाळून दवरला आनी तो आचरण करता. आनी ताचो प्रमुख वांटो येवकरिस्ताचो देवाच्या उतराचो संभ्रम. आनी ह्या 3 दिसांच्या जेवणाक आयलेल्या तुमकां येतेल्या तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. प्रत्येक जावन हें जेवण तयार केल्ल्या ह्या वारड्याचो विगार वार आनी तशेंच फादर मॅक्सी कॉर्डिनेटर, सर याजक आनी सर गवळीक परिशदेचे सांदे कोणें सक्कड हातूंत प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन वांटो घेतला गी तांचो उपकार बावडटा आनी तुमकां शाबासकी पटयतां. आमच्या दियेसीजीक एक खंडीत जावन एक मेल फांक्ट 12 वारड्यां पैकी ह्या वारड्यान 3 दिसांचें आनी एका वारड्यांत एका दिसाचें किर्तनाचें कार्यक्रम जाला. थंय ल्हान मट्टार या व्हड मट्टार कार्यक्रमां जाते आसात. देवाच्या उतराचो संभ्रम करते आसात. विविध रितींनी आमच्या लोकांची तानबूक निवयतात. थोडे दिसा आदीं आमच्या कोर्डेलांत 4 दिसांचें कन्वेन्शन जाल्लें देवाच्या उतराचें आनी सबार 1000 लोकांनी वांटो घेतिल्लो. कोणी निराशी जावन गेला म्हणून पातयेना. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमकां खंडीत जावन आमच्या काळजाचो संतोश, दोळ्यांचो उजवाड, जिणेचो विश्वास आनी जेजू आमचो बरवसो ह्या बरवश्या विशांत आमकां तें समजयता. कोण देवाचें उतर घेता गी तांची जिणी बदलता, संतोशता, तोंडार प्रकाश आसता. तीं बेजारायची मनशां जायना. थंय पळया पास्कांच्या सकाळीं मरी मगदलेनाक आनी पेद्रूक आनी जुवांक पळयता आसतना कशें धांवतालीं ती खबर सांगोंक मरी मगदलेन धांवताली, रावली, गेली, रडली. सोम्याक पळयलें, आवाज आयकलो, मरी ये म्हणून उलो केल्लें आनी रावोंक ना. मागीर तिची धांव तिणें निरंतर मुखार व्हरून आपोस्तलांची आपोस्तल जाल्ली. बरवशाची यात्रिका आतां सुवार्थेची हातेरां जाली. पेद्रू आनी जुवांव जाल्यार तशें. जुवांव पयलें पावलो फोंडा कडेन पूण पेद्रूक राखून रावलो. तो पयलें वचून दी मालगडो. सोम्यान ताका अधिकार दिला आनी देखून तो अधिकार मानून घेवन पयलें मालगड्याक भितर सरूंक सांगून ताच्या उपरांत आपूण येवन तो सतमानलो. ती सणाची वस्त्रां बरी घडी करून दवरलीं पळोवन. देवाचें उतर आमकां आमच्या जिविताक एक नवी दिशा दिता. आनी देवाचें उतर आयकल्ली मरी शेगुणाचो सागोर आमी जाणाव. कोण एका स्त्रियेन जेजूच्या तोंडांतली अपुरबायची उतरां येवची पळोवन म्हळें, बागी तुजी आवय तुका कुशींत वावयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली. म्हणल्याक ताच्या की देवाचें उतर आयकून कोण तें पाळटात की ती चड बागी म्हणून जेजून थंयसर आसलेल्या लोकांचें वडपण आनी गुणगान केल्लें. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता आनी तें पाळटा आमी भागी, आमीच कुरपा जाता. के करी तो मेने म्हणून
गब्रियल बोडवेन सांगलें उतर ताणें खंडीत ग्रीक भाशेन सांगलें न्ही आमकां ग्रीक भाशेन मेळ्ळा नवो सल्लो पूण कुरपेन बरलेली कुरपाच सुतूं देवाची कुरपेचो सागोरूच सुतूं कित्याक म्हळ्यार आपले सुमेची चारण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं तुजो शब्द म्हजे थंय मास जावं म्हणून तिणें सई घाल्ली आनी तिणें सई घालता पर्यंत बोडवो राखून रावलो तुमी जर तर बेर्नादाचो तो प्रसंग आयकला जाल्यार वाचला जाल्यार ऑफिस ऑफ रिडिंग्स तातूंत तो म्हणटा सांग वेगी कित्याक गळाई करताय सांग तूं तयार आसाय म्हूण सांग म्हणून आनी मोरी तुका राखून रावला बोडवो खबर व्हरच्या खातीर देखून मोरी आनी तें सांगताच तो पाटी सर्गीराजाक ही खबर व्हरून येता देखून जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तवळ क्रिस्ताकच जल्म दिता जेजूत म्हणटा कोण म्हजो भाव कोण म्हजी भयण जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय म्हणून जेजूकूच आमी जल्म दिता परत देवाचें उतर आयकता आसतना आयकनातल्यार कितें जाता आयकनातल्यार कितें जाता की म्हणलें जॉनाच्या पुस्तकांत आमकां कळटा जॉनाक देवाचें उतर आयकलें निनिवेक वच म्हणून जॉना निनिवेक वचोना कित्याक म्हळ्यार आसिरियाच्या लोकान इज्रायलाचेर धाड घालून तांकां बंदी करून व्हेल्लें आनी देखून ताका विशेश राग आसलो हांव जर तर देवाचें उतर सांगून ते जिणी बदलीत जाल्यार देव तांचेर दया दाखयतलो काकूळ दाखयतलो ती काकूळ तांकां लाभची नाका तांणी जिणी बदलूंची नाका म्हणून जॉनान देखून तार्शिसाक गेल्लो अविधेय जाल्ल्या जॉनाक ताच्या उपरांत देवाचें उतर येवना एक व्हडल्या बोटीचेर बसून खंयी दुसऱ्या गांवांत येता आसतना वादळ आयलें आनी तो ह्या वादळान सक्कडी बोबाट मारतना हालतना बोट हो मात सकयल न्हिदतलो अविधेय जाल्लो मनीस न्हिदता खंय वादळान ती न्हिदता ताका न्हीद बरी पडटा कित्याक म्हळ्यार ताका देवाचें ताळें आयकना देवाचो ताळो आयकना ताका कितेंय जाल्यार पडोवन वचोना ताच्या उपरांत अविधेय जावच्याक आनी केदाळा वादळ रावलें जॉनाक काण भायर उडयल्या उपरांत वादळ रावलें जॉनानच सांगलें म्हाका भायर उडय हांवूच तो देवाचें उदर आयकनासतना गेल्लो ताका गिळिल्ल्या त्या माश्याक पोट एकदम उसांबळ जालें खंय त्या अविधेय जाल्ल्या मनशाक ताका जिरोंकी माश्याक जावना म्हणून ताचें पोट सांबाळताळें वचोन दर्यान न्ही थडीक वचोन ताका वोंकलो दर्यांत वोंकल्यार आनी एकल्यान खावन आनी एकल्या पोट सांबाळ जायत म्हणून भोवशा माश्याक कळ्ळें हांवें म्हज्या भावांक आनी उपाद्र करचे नाकात हांव हाका वचोन तडीक घालता वो वचोन तिशेन म्हणून देवाचें उतर आयकनातलो मनीस फातर करगूंच्या माश्याच्या पोटांती तो जिरना ताका जिरोंक जायना देखून आनी तसलें देवाचें उतर परत येना देव राखोन रावता पळयतात वेचीक पुताची काणी जेजून तरावळ रितींनी हें आमकां सांगून दिलां एका वाटेन आयकल्ल्यांची जिणी कितली सोबायेची आनी आयकनातल्यांची जिणी कितल्याक कश्टांची आनी दुसऱ्या बेजाराची निराशाची म्हणून देखून ह्या 3 दिसांच्या जेवणांत भागीदार जाल्ली आमी न्ही जावन बागी आनी हांव खंडीत जावन शाबासकी पाठयता एपिस्कोपल सिटी वार्डाच्या विगार वराक आनी सक्कड सिबंदेक तयार केल्या सोमेस्तांक सक्कड भुरग्यांक व्हडांक तरबेतिल्ल्यान सोमेस्तांक अभिनंदन पटोवन देव बरें करून म्हणून मान बगून प्रणाम करून 2 उतरां केर करता देव बरें देव बरें करूं गवळी बापानो तुमच्या विंचलेल्या उतरांनी आमकां सर्वांक देवाच्या उतराच्या जेवणाचो संभ्रम हाची रूस तुमी आमकां दिल्या हांगासर जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन तुमचो उपकार बावडटा आमचो गवळी बाप तुमी ताळयो पेटूंक कितेंय दाक्षिण करीचे म्हणना बऱ्यो ताळयो पेटयेत आमचो गवळी बाप सबार फिरगजेंक आनी संस्थ्यांक भेट दिवंक गेला पयशिल्ले एका तियेसींत खंय एक गवळी बाप एका फिरगजेक गेलो खंय आनी ह्या वेळार त्या बिसायबान सडाव तो इसारची सवालां सक्रामेंता विशयान देखून विगारान बरें करून भुरग्यांक सक्रामेंता विशयान बरी तयाराय करून दवरली पूण तांचें बॅड लक कितें कोणना त्या दीस बिसायबान देवाच्या उतरा विशयांत सवालां विचारूंक निर्धार केलो खंय मुखार बशिल्ल्या भुरग्याक विचारलें खंय बायबलांत कितें आसा मा तो सगळो कांपलो परत्यान आनी एका भुरग्याक विचारलें एकलो तिगे दैरादीक भुरगो उबो रावलो म्हाका कोत्ता कितें कालें आसा बायबलांत
बायबलांत आमच्या घरा सगळ्यांची आधार कार्डां आसात म्हणून भायर पडटात म्हणून बायबलांत वची तो कोणी आपणनात म्हूण पूण तें पयस जाल्लें आमच्या देशीचें तशें न्ही लागीं न्ही हांगासर आमी बायबल सदां कुटुंबांत उक्तो करता वाचता आनी मागणें करता मगाच्यान देवाच्या उतराचो महत्व बरवशाचें उतरां त्या देवाच्या उतरांत आटापून आसात म्हणलो हो संदेश बळादीक जावन ह्या दिसांनी आमी आयकून आसा आज आमच्या मुखार एक सांकेतीक रुपार ह्या देवाच्या उतराचें पिंतूर तो बायबल तो घेवन एक ल्हानशी फोटो काडूंक गवळी बापा सोवें आनी लोप घालेल्या थोड्या याजकां सोवें तशेंच हांगासर मुखार आसची दोगांय तेका धार्मीक भयणी आनी एक 2 लायक दादले मनीस आनी 2 लायक स्त्रियो ताणें दयकन हांगासर श्रीमान एलियास ताणें येवचें हांगासर एक ल्हानशें भिंतूर प्रदर्शीत करूंक दयकन याजकांनी गवळी बापा सोवें आनी धार्मीक भयणींनी एक तेका 4 जाणां धार्मीक भयणी लायकी तशेंच 2 दादले मनीस आनी 2 स्त्रियो आनी श्रीमान एलियास आदाराचेर वेंचलेले विविध विशय घेवन नाटकुळे आनी ह्या स्पर्धांचे वरवणी करूंक तीर्पदार जजसी आमी तयार केल्यात पाद्वा प्री युनिव्हर्सिटी कॉलेजीचो प्रिंसिपल मानादीक बाप अरुण विल्सन लोबो आमचे मुखार येता आनी ह्या तीर्पदारांची वळख आमकां करून दिता आनी ताचे उपरांत त्या तीर्पदारांची वळख करून जाल्या उपरांत आयच्या कार्याक आमी सुरवात करता म्हणजे आयच्या कार्यांत जावचे स्पर्धे आनी हे किर्तनांचें गायन हे आमी सुरवात करता हाचे विशयांत माहिती उपरांत हांव दितलो मोगाचनो बुरवशाची यात्रिका स्वार्थेची हातेरां म्हणलें पवित्र पुस्तक आधारीत आत्मीक संस्कृती कार्यक्रम हेजो उद्घाटन जाला आनी विविध बायबल आधारीत नाटकुळे स्पर्धे जावन हांगासर प्रदर्शीत जातले सादर जातले ताच्या सांगाता किर्तनाचें गायनय थंयसर वळटलें आज तावन 3 दीस पर्यंत ह्या कार्यक्रमात ह्या स्पर्धेचे वरयणार आमचे मदें येदोळस आयल्यात मानादीक बाप फ्रांसीस रॉड्रिगस मानेस्त ऑल्विन नोरोन्ना मानेस्तीन सपना क्रास्ता तांणी दयेकरन हांगासर मुखार आशिल्ल्या ह्या मुखली बसका तांणी स्विकार करीत म्हूण हांव विनंती करता
ताळयांच्या आवाजाने तांकां स्वागत करचें. ह्या तेगा बरयणाऱ्याची मोठव्यान वळख करून दिवंक हांव आशेतां. फ्रांसीस आलंगार लेखणे नांवाखाल सर्वांक वळखीचे मानादीक बाप फ्रांसीस रॉड्रिगस गांवांत मूडबिद्री आलंगार फिरगजीचे 1997 इस्वेन तांची याजकी दिक्षा. प्रस्तुत ते अद्यापाडी आंतोनी कट्टे हांगासर ह्या फिरगजीचे विगार. इंग्लीश साहित्यांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी फॉर्मेटिव्ह सायकॉलॉजींत डिप्लोमा तांणी आपणायल्या. वेगवेगळ्या कोंकणी पत्रांनी लेखनां, काणयो, संदर्शनां आमकां तांचे तावन लाभल्या. 2005 to 2015 पर्यंत 10 वर्सां राखणो काजुलो संपादक जावन तांणी वावर दिला. तांकां कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी पुस्तक पुरस्कार मेळ्ळा 2014 इस्वेन. खुबे मुटली आनी मीठ मिसांग ह्या साहित्या खातीर, तशेंच विडंबनात्मक लेखनां जमो जिरे मिरी 50 विडंबना 2022 इस्वेन कर्नाटक कोंकणी अकादमी पुस्तक पुरस्कार तांकां लाभला. पाचवी धरती आनी कुर्पे आयदन कोंकणी भक्ती गितां कोवळ्यो तांचें साहित्य तांणी उजवाडा काडलां. प्रस्तुत राखणोरो अंकण छाप्पे संवसारांत गप्पे काणयो वाळून आसात. तांणी सबार कडेन सबार कार्यक्रमांत वरयणार जावनी वावर दिला. ह्या वेळार तांकां आम्हा सर्वांच्या नांवी हांव गोळी बापांच्या नांवी आम्हा सर्वांच्या नांवी हांव तांकां मोगान स्वागत करतां. तांकां बाप रॉबिन सांतमायर आमच्या एपिस्कोपल वाराडो याजकांच्या जमतेचो कार्यदर्शी तांकां स्वागत करीत म्हणून विनंती करता. मानेस्त ऑल्विन नोरोन्ना गांवांत बचपे फिरगजीचे. प्रस्तुत सांजुजे पदवी पूर्व कॉलेज बचपे हायस्कूल विभाग हांगाचे मुखेल शिक्षक. संगीतांत अभिरूच आशिल्ले ते ह्या शेतांत तांची देणगी अपूर्व. भंगरामणी पहिली आनी दुसरी आवृत्ती कोंकणी पदां कोवळ्यो, भक्तीपणी कोंकणी भक्ती गितां कोवळ्यो त्यो लोकां मोगाळ जाल्यात. 7 ऑल्विन नायट्स तांणी सादर केल्यात. बचपे फिरगजीन भोवलक्षिल्ली सेवा तांची. कॉयर मेस्त्री जावन ती सेवा दिवन आसात. सबार कोवळ्यांनी हार्मोनायझेशन ताळो तांणी दिला. कोंकणी नाटक सभेन DSC हंतर चलोवच्या गायन स्पर्धांनी एकोडे दोडे तशेंच खाजारी दोडे हातून पयलीं इनामां जोडल्या. कोंकणी नाटक सभा गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर देवादीन विल्फी रेबिंबस स्मारक गायन स्पर्धो इतर गायन स्पर्धांनी वरयणार जावन तांणी वावर दिला. गांवांत तशेंच गल्फ राष्ट्रांनी ताळो तरबेती कार्यगारां मांडून हाडल्या. म्हजो ताळो गायतलो दैज वर्ल्ड गोल्डन वॉयस ऑफ UAE पेपरे पेरे डूम कोंकणी रियालिटी शोनी वरयणार जावन तांणी सेवा दिल्या. कोंकणी संगीता खातीर कर्नाटक राज्य मट्टाचे संदेश प्रशस्ती तशेंच कर्नाटका सरकाराच्या शिक्षक इलाकेच्या तावनो जिल्हा मट्टाची उत्तम शिक्षक प्रशस्ती तांणी आपणायल्या. ह्या संदर्भात गोवळी बापांच्या नांवी आम्हा सर्वांच्या नांवी आमी मानेस्त ऑल्विना नोरोन्नाक स्वागत करता. मानेस्त ऑल्विन मिरांदा जेप फिरगीचे उपाध्यक्ष तांकां स्वागत करतले. सपना क्रास्ता वामंजूर फिरगजीची 23 वर्सां तावन शिक्षकी जावन ती वावर दिवन आसा. प्रस्तुत कॅम्ब्रिज स्कूल पालदने शिक्षक जावन ती वावर दिते आसा. ऍक्टिंग, सिंगींग, रिडींग कार्यनिर्वहण आसक्त आशिल्ली ती 50 वयर कोंकणी, तुळू, कन्नडा नाटकांनी नटन तिने केलां. थोड्या फिल्मांनी तिने नटन केलां. अप्पे टीचर इंचांडे यांच्या जावई नंबर 1 इत्यादी फिल्मांनी नटन केलां. कोंकणी कन्नडा सिरियलान नटन केलां. मिसेस मीना अँड फॅमिली, गॉडफादर
ही सर्गाची वाट नाही सलिये सत्राय म्हाका येना तुका येना वठारा इत्यादींत तिने नटन केलां फिरगजन तिने सेवा दिल्या आणि सेवा दिते ती आसा MCC कतार संस्थेंत बेस्ट एक्टर फीमेल प्रशस्ती तिका लाभल्या स्टेट लेवल शिक्षक साधक रत्न प्रशस्ती कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती तिका लाभल्या सभार कार्यक्रमांनी कार्यनिर्वहण वरयणार जावन तिने वावर दिला ह्या संदर्भात आमकां वरयणार जावन ती आयल्या तिका गवळी बापांच्या नांवी आम्हा सर्वांच्या नांवी मोगान हांव स्वागत करतां सिस्टर अर्पिता जेरुसा कोवेंताची वडील ना मानेस्तीन स्वप्ना क्रास्ताक स्वागत करता तीन दीस वरयणार जावन तांची सेवा ती दितली ह्या संदर्भात तांकां हांव स्वागत म्हणटा तुमकां सर्वांक बरें मागता थँक्यू वरयणारांची वळख संक्षिप्त रितीन आमकां करून दिल्ल्या मानादी बाप अरुण विल्सन लोबो तुमकां देव बरें करूं फादर विल्सन अरुण विल्सनाक एक ताळयो दिवया तुमच्या गमनाक थोड्यो कळवण्यो तुमकां ताण लागल्यार उदक पिवची वेवस्था केल्या हांगासर उजव्याक तशेंच दाव्याक थंयसर वेवस्था आसा तुमी दराळ उदक पियेवेत मुख जाल्यार आमी परत्यान बंद दवरता तशेंच उदक मस्त पियोवन खंय टॉयलेटाक आनी वचचें पडल्यार हांगासर दाव्याक थंयसर मेटां आसात बागेल उक्तें आसा टॉयलेट्स आसात तुमकां ते वापर येत आनी एक कळवणी आज वेदीचेर प्रदर्शन करूंक आसच्यो फिरगजो कीर्तना कासिया फिरगज ताचे उपरांत नाटकुळो बेंदूर फिरगज ताचे उपरांत कीर्तना जप्प फिरगज उपरांत नाटकुळो कुळूर फिरगज उपरांत कीर्तना मिलार फिरगज आनी नाटकुळो तणीरबावी फिरगज आज आमी उक्तावणाचें कार्य येदोळ पर्यंत केलें तशें म्हळ्यार फाल्यांय परवांय अशेंच स्टेज प्रोग्राम आसतले म्हणून तुमी चिंती नाकात फाल्यां आनी परवां आमी सीदा ह्या कार्यक्रमाच्या पट्टे प्रकार कीर्तन आनी नाटकुळो प्रदर्शनाकच आमी वेतांव देखून आज तुमी इतल्या व्हडा संख्यान आयल्यात तुमचो भरपूर सहकार आमी फाल्यां आनी परवांय आशेतांव तुमी सर्वांनी ये जाय आनी भोव आकर्षीत रितीचे नाटकुळे हांगासर प्रदर्शीत जातले तुमी सर्वांनी पळोवंक हांगासर ये जाय म्हणून हांव विनंती करतां खंयच्या फिरगदेच्या सांज्यांक कीर्तनां आनी तशें नाटकुळे करूंक आसात तांणी तांचें प्रदर्शन करून जाल्या उपरांत फाटीं वचनाये घरा तांणी हांगासर रावा जाय आनी तशेंच सभेक मेळा जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां मोगाच्यानो थोड्यो रुली रेगरो येदोळूस तुमकां कळीत केल्ल्यो त्यो तुमच्या गमनाक थोड्योच हांव उडास हाडटां कीर्तनां गायतल्यांनी उडास दवरचें 2 कीर्तनां गावंक 15 मिनटांचो अवकाश 15 मिनटांनी हें आखेल जायचें हांगासर वरयणारांनी कीर्तनां गावची रीत वा शैली हाका गमान दितात गरिश्ठ 25 जाणां आसयेत तशेंच वाजंत खेळचे जण आनी क्वायर कंडक्टर करचो व्यक्ती दुसरे आसयेत ही हांगासर वेगळीच वेदी तांचे खातीर आमी करून दवरल्या कीर्तनां गावंक मायकांची आनी सकट सवलताय आमी केल्या कीबोर्ड आनी वजंत्राची मंडावळ केल्या बायबल आधारीत नाटकुळ्यांच्या पयले एका फिरगजेक कीर्तन उपरांत एका फिरगजेक नाटकुळो करूंक आसतलें कीर्तनांचें नोटेशन आनी येदोळस तुमकां दिलां हर एका कीर्तनाच्या पयले प्रस्तावन आनी मागणें आसतलें कीर्तनांचें केवल तो स्पर्धो न्ही ताचें प्रदर्शन मात्र हाका कितेंच वरवणी करूंक ना हांवें वडोलो सांगलें तें हांव
चुकोवन सांगलें तुमी सुदासी जाय पाटी काडटा वय बरें आनी मुखलें कार्य निर्वहण करूंक आमच्या मुखार येता तरणाटो सुटसुडीत सेमिनरिस्ट येदोळसो 3 वर्सां देवशास्त्र शिकप संपवन 4थ्या वर्साच्या देवशास्त्राक मेट तेंकुलो ब्रदर अविल सांतमायर गांवान शित्ताडी फिरगजेसो ताका तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव स्वागत करता आमच्यो ताळयो पेटया मोगाचनो आयच्या पवित्र पुस्तक आधारित आत्मिक सांस्कृतिक कार्याक तुमकां सोमेस्तांक परत हांव येवकार मागता ह्या कार्याचे कार्यावळ अशी आसा पयलें कास्या फिरगसकारां किर्तनां गायतात ताच्या उपरांत नाटकुळो बेंदूर फिरगसकारां आनी ताचें नांव आसा जेजू आनी मरी मगदलेन आतां कास्या फिरगसकारां किर्तनां गायतलीं त्याच वेळी बेंदूर फिरगजांनी नाटकुळ्याक तयार रावचे 5वें कीर्तन हे रुदान कीर्तन जावन आसून हातून कीर्तनगार वायट मनशाच्या सांगातपणांत आसच्या आपाया सवे देवाच्या घरांत येवच्या भद्रतेची वळख करून दिता हातून दोनूय पार्टीच्या लोकांची परिस्थिती वायट मनशाचे विघ्न आनी नितीवंतपणाचो संतोष बरी करून पिंतरायल्यात नितीवंतांक देवाच्या घरा रीग आसा आनी देवा थंय आसरो घेतिल्ली संतोष आनी उल्हास पावतात म्हणलें कळयता हें कीर्तन मिशनरी पासत भेटयलां वसा संवसाराच्या कोणशांनी आनी सुवार्ता परगट करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी पवी स्नान दिया हो उलो पाळून मिसावटांनी आनी वावर दिवच्या याजकांक आनी धार्मिकांक कुरपेन बर म्हूण मागता हांव Service for
कंटाळो येता पूण तुज्या वडमुगा वरवीं हांव तुज्या घरान भितर सरता आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्ती हांव सरपडटा सर्वेस्परा मुझ्या उदरांनी मुझ्या सुस्काराची मुझ्या दुस्मनाक लागून तुझे निमी म्हाका सलय सर्वेस्परा तुजो मारो मुझे मुखार सरळ तांच्या दोळ्यांत नासत तांच्या काळजांत आसत उक्त्या फोंडा सारको तांचो गळो फोसोवपी तांची जीण सर्वेस्परा मुझ्या उदरांनी मुझ्या सुस्काराची देवा तांकां केसलाय तांची नाडमुदी वरवीं तांचे बदन जावनी तांच्या जायत्या गुन्यांक लागून तांकां भायर धांवडाय कित्याक ते तुजे विरोध उबराडल्या सर्वेस्परा मुझ्या उदरांनी मुझ्या सुस्काराची तुझे दया स्रोत ती संतोषतली सदांकाळ उल्हासतली तुझ्या नावाचो मोग करतेल्यांक आनी तुझा दोलोय तांचो निधीवान मनशांक सर्वेस्परातूच आशीर्वाद दिताय एकेडानी भाशेन तुजे कृपेन ताका वेळो घालताय सर्वेस्परा मुझ्या उदरांनी मुझ्या सुस्काराची सर्वेस्परा मुझ्या उदरांनी मुझ्या सुस्काराची सातवें कीर्तन. हे कीर्तन एक निरापराधी मनशाचे मागणे जावन आसा. तो दैवीक न्यायाधीशा कडेन आपली फिर्याद घेवन येता. तो देवाच्या संक्तुवरीक धांवता आनी ताची नीत आनी राखण कर म्हूण देवा लागीं परतता. देव ताची नीत करता आनी तो निरापराधी म्हूण पासारता आनी ताचे दुस्मान गुन्यांवकार म्हूण फिर्याद दिता. कीर्तनगार आपणाचो सगळो बरवसो देवा एकल्याचेर मात्र दवरता आनी ताचे तावन मात्र ताका खोटेपणा आनी हिंसा तावन राखण मेळटा म्हूण कळीत करता. हें कीर्तन धार्मीक भयणी पासून भेटयलां. संवसाराच्या कोनशांनी तुजो मोग दोबल्यांक गरजेवंतांक विविध रितीच्या सेवे मुखांत्र दिवन तुजो मोग वाणच्या वावरांत तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता हांव. सर्वेस्परा मुझ्या देवा तुझे दया
आसरो घेता सर्वेस पोरा मुझा देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता सर्वेस पोरा मुझा देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता म्हजे पाठीक लागलेल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार आनी म्हाका वाडय नाजाल्यार आशिवा भाशेन ते म्हाका आपसितले ते म्हाका ओडून व्हरतले आनी कोणूच म्हाका सोना सर्वेस पोरा मुझा देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता सर्वेस पोरा मुझा देवा हांवें गेला जाल्यार मुझे दुनियावान मुझे हात गळगीत केल्या जाल्यार मुझ्या इश्टागतान फारी केला जाल्यार कारण बीन म्हाका जुलूम केल्यार हांवें सुटका दिल्या जाल्यार दुस्मान मुझे पाठीक लागून म्हाका धरून म्हजो जीव पांयांत आनी म्हजो गौरव मातयेक लावन सर्वेस पोरा मुझा देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता सर्वेस पोरा तुज्या क्रोधान मुझ्या दुस्मानाच्या गर्वागिरो जागो जा मुझ्या देवा तुवें न्याय नीत करून निश्चित केलाय राष्ट्राचो समूह तुजे भोवती रावूं दी तांचे वयर जाये तुजी सर्वेस पोरा मुझा देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता सर्वेस पोर राष्ट्रांची मुनसुबी करता हांव प्रामाणीक आनी निरपराधी देखून म्हाका फावो तो न्याय निर्णय दी सर्वेस पोरा नश्टाच्या गोटेपणाचो अंत कर प्रामाणीक मनशाक ती रावूं दी तूं मनानी काळजा पारखिताय देवा नीतिवंता सर्वेस पोरा मुझा देवा तुझे थंय हांव आसरो घेता देव मुजी डाळ तूं म्हाका राखता प्रामाणीक काळजाच्या मनशांक तो सांबाळता देव नीतिवन मनसुबीदार दिसान दीस तो शिक्षा लायता दुस्मान परतून आपली तलवार पासता दोनू बागून तयार रावता सर्वेस पोरा
माथ्यार पडटले ताणी गेल्लो जुलूम ताच्याच कट्यार भेटलो सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता सर्वेस्पराच्या नितीमनपणा खातीर हांव ताका अर्घ दिता भोवत्या देवाच्या नांवाची हांव स्तुती गायता सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजे थंय हांव आसरो घेता अपूर्बायेन कीर्तनांचे गायन केल्ल्या कासिया फिरगदेच्या सर्व गवप्यांक वजंत्र खेळलेल्यांक आमी उल्हासिता परत एक पटी तांकां आमच्यो ताळयो पेटया तांचो विगार कासिया फिरगदेचो मनादीक बाप एरिस क्रास्ता तुमकांय देव बरें करूं म्हाका नाटकुळ्याचें प्रदर्शन सुरवात जावच्या पयलें तोडयो संगती गमनाक पवित्र पुस्तकाचो विशय क्रियात्मक रितीन हांगासर सादर जाता क्रियात्मक म्हळ्यार गायन नटन आनी नृत्य इत्यादी हातूंत आसतले 30 मिनटां एका पंगडाक आमी दितले सगळ्या कार्याचे ऑडियो ध्वनी मुद्रीत केल्लें आसा तशेंच खंयच्या फिरगजेक तें प्रदर्शन करूंक आसा तांणी तें पयलेंच पेन ड्रायव्हांत आमच्या ध्वनी मुद्रण सलोनच्या आमच्या व्यक्तींक तें दिवचें अत्युत्तम प्रदर्शन दिल्ल्या 5 फिरगजेंक पयलें इनाम आसतलें उरिल्ल्या फिरगजेंक दुसरें इनाम तशें म्हळ्यार सगळ्यांकी एक इनाम मेळटा म्हणलें शुअर बायबल आधारीत कार्याच्या पंगडांत कनिश्ट 20 जणपणी आसूंक जाय गरिश्ठ कितलेय आसयेत स्टेज व्हडली आसा पयलें इनाम ट्रॉफी आनी रुपये 30,000 रुपये आनी दुसरें इनाम ट्रॉफी आनी 20,000 रुपये दितले हांव वेदीचेर खंयची जिवी मनजात सुकणी ह्या उजो उदक धुंवर ह्या स्प्रे हें हाडचें कड्डायन आडवारलां तशेंच दाखोवणे वेळार वापरिल्ल्यो सर्व वस्तू आनी साहित्य कार्य समतस वेदितांव तक्षण काडीसय तुमकां दिल्ल्या 30 मिनटांनी हें सगळें काम जाय हांगासर 2 स्पॉटलायट्स आनी तशेंच गरजेचे लायट्स मात्र आमी ताची वेवस्था करून दिल्या वरवणारांच्या गमनाक प्रमाण ह्या विशयांचेर आधारीत आसतलें विशय आनी नेसाण सब्जेक्ट अँड ड्रेस दुसरें वेस पिंत्रावणी म्हणजे मेकअप तिसरें स्वाभाविक अनुकरण नॅचरल इमिटेशन आनी अकरेचें बर्मावी दाखोवन डिग्निफायड प्रेझेंटेशन ह्या संगतींक चडीत गमान वरयणार दितले आतां आमच्या मुखार आयतो आसा पंगड बेंदोर फिरगजेचो तांचो विशय आसा जेजू आनी मरी मगदलेन ह्या विशयाचेर हो नाटकुळो ते सादर करतात बेंदूरचे कलाकार सादर करतात गीत नृत्य नाटक मरी मगदलेन साहित्य एडी सिकेर पदां ग्रेशन सोजू आणि एडी सिकेर संगीत सजवणी जॉस्विन पिंटो
ध्वनिमुद्रण शालन पिंटो, गावपी आयवन सिक्वेरा, जोशल स्वीडा डिसोजा, आशा डिसोजा, शालन पिंटो आणि बिंदू खुटीना. संभाषण बाप विवेक पिंटो, अरुण नोरोन्ना, दीपक डिसोजा आणि ज्योती डिसोजा. निरूपण एडी सिकेर. पात्रधारी अरुण, दीपक, जॉस्विन, ज्योती आणि गीता. सहपात्रधारी फ्लॉविल्ला, नील, नेविल, पर्नेल, पर्ल, प्रकाश, प्रशांत, शॉन, रश्मी, शांती, विन्सेंट आणि वॉयलेट. नास्पी दीप्ती, इविन, जझलिन, जॉयलिन, मेगन, पलोमा आणि सोनाली. सहाय्यक अविन, जेसन, क्रिस्तन आणि मिल्ड्रिन. निर्देशक एडी सिकेर. तुमच्या मुखात सादर जाता नृत्य नाटक मरी मॅग्दलेन. आधी मगदलाच्या शहरी असली एक नासवाली अमर झाला नाव तिचे मरी मगदलेन. 2000 वर्ष आधी मगदलाच्या शहरी असली एक नासवाली अमर झाला नाव तिचे मरी मगदलेन. नसली रीती सांज सकाळी कोणाकोणाच्या विंगंती. नसली रीती सांज सकाळी कोणाकोणाच्या विंगंती. सुदेवती का फुलांगाली ती म्हणून रातची राणी. सुदेवती का फुलांगाली ती म्हणून रातची राणी. दादले सगळे खतात तिका खेळाची बावली. 2000 वर्ष आधी मगदलाच्या शहरी असली एक नासवाली अमर झाला नाव तिचे मरी मगदलेन. त्यावेळा पावलो थैसर जेजू तो नाझरेनाचो. त्यावेळा पावलो थैसर जेजू तो नाझरेनाचो. तो लोकांक शिकयतालो तांची तो मोना वडटालो. तो लोकांक शिकयतालो तांची तो मोना वडटालो. दुबळ्या दात्यांचो तो राय जाल्लो. 2000 वर्ष आधी मगदलाच्या शहरी असली एक नासवाली अमर झाला नाव तिचे मरी मगदलेन. आधी नजरेनांत जल्मून व्हड जाल्ल्या जेजून आपणा 30 वर्सां प्राय भरतस गालिलेयांत आनी आसपासच्या गांवांनी आपली परगट जिणी आरंभ केल्ली. देवाचे राज परगट करीत आपल्या तरकाबरीत शिकवणेन आनी केल्ल्या आजापांनी लोकांची काळजां मनां ताणें आपणायिल्ली. तो लोक ताका तांचो मुखेली करून पेसारतालो. थोडे दादले ताचे कायम शिस्ताल्ले आनी साबार स्त्रियोय जेजूचो पाटलाव करताल्यो. अशें गांवान गांव वेताना जेजू पावलो गालिलेयांतल्या मागदला शहरांत. थंयसर जी येताली ग्रेस्त कुटुंबांत वाडिल्ली एक स्त्री. धन दौलत खुशालकाय ह्या सर्वांची ती दासी. आपल्या सोबायन दादल्यांक पिशार घाल्ली मरी मगदलेन.
नाचो आपयता ताच्या वेंगेन धलयता नाचो आपयता वेंगेन धलयता तुझ्या ह्या चरणांनी मोरता कोण नाचो आपयता ताच्या वेंगेन धलयता नाचो आपयता वेंगेन धलयता तुझ्या ह्या चरणांनी मोरता हसरानी नर मोजा गोपान खेळले हजार हजार मोजा मेटानी नाचले हजार हजार मोजा कानी फुसफुसले हजार हजार मोजा कुडीर खेळले हसरानी नर मोजा गोपान खेळले हजार हजार मोजा मेटानी नाचले हजार हजार मोजा कानी फुसफुसले हजार हजार मोजा कुडीर खेळले कोण नाचोंक आपयता ताच्या वेंगेंत धलयता नाचोंक आपयता वेंगेन धलयता तुझ्या ह्या चरणांनी मोरता हजार हजार मुझ्या गोपान खेळले हजार हजार मुझ्या चरणांक पडले तरी एकलोय मेळ्ळो ना मुझी काळीज बोडोवचो म्हाका मोग दिवचो हांव नाचतेली हांव गायतेली हांव नाचतेली एक सोरी बसून आसतना हांव रडतेली हांव रडतेली हांव रडतेली दौलत गोपांत खेळचे दादलेय आसले तरी पूण माद्दलाची मरी संतृप्त नातली ह्या वेळार तिका आयकूंक मेळटा गांवांक आयला म्हूण एकलो मेस्त्री राब्बी तो शेळेल्ल्या निराशी आत्म्यांक सांत्वन दिता जिवीत सोडोवची नवी वाट दाखयता पातकी मनशांक सर्गीचे राज बासायता त्याच दिसा ती जेजूक सोदून येता आनी जेजू तिका मेळटा आनी तो तिच्या जिवितांत उजवाड हाडटा अजून तुमचे संगी आसा उजवाड पूण आसतलो तो थोडोस काळ सोंपय तूं तुजें पॉयंट उजवाड काळोख जावचे आदी कित्याक काळो काम मेठा काडटा तो नेना आपूण पावता खंयसर बरवो दवरा उजवाडाचेर आनी उजवाडाची भुरगीं तुमी जातल्यात मिस्त्री या स्त्रियेक धरले आमी व्याभिचाराचे फाप आदारतना तूं जाणाय मोयजेन आमच्या धर्म कानुनान कितें बरोवन घाला म्हणून कितें बरोवन घाला बरोवन घाला जिवेशी मारून जाय फातरावन पाप असले आदारतल्या
सांग आता तुझो कायदो कितें सांगता म्हजो कायदो सांगा तुम्ही म्हजे तावन कसली जापा शेतात आमी आशेत हांव फातरावचे मरण सांग तूं कितें आशेताय हांव आशेना बघा सांगता पयस रावा पातकात हांव कित्याक पाताक तुजें चूक गिळटा जर तूं पातक्याचो द्वेश करशी तूंच पातकान पडशी मेस्त्री तूं वोपारेनी उलयताय हांगा नियमा केल्लीच आसात तुवें तीर्प दिल्यार पुरो तर सगळे तुम्ही हे याद लागी आणि यात तुमचे कैद्याचे फातर आता तुमचे मदलो येदोळ पाताक आदारूंक ना तो मारून रेतीचेर पयलो फातर सोडलो ना तुका पत्रायतलो तर हांवें तुका पत्रायना वस हाचे उपरांत पाप आदारी नाका आनी तूं मंदिराच्या वरी मिस्त्री तू जाणाय मुझे नाव हांव जाणा तुजें नांव तुजो गांव आनी तुजें कडवळ हांव जाणा तुका ग्रास येतात गर्व द्वेष अहंकार मोसोर स्वार्थ क्रोध आनी कापट हे 7 दिवसां तांकां तुजे तावन हांव पयस दवरायता चला सैतानानो ह्या घडये तावन मगदलाची मोरी ती देवाक नवल्या फारिसी आणि सुदैवांची पुर्वितांची आणि फुडाऱ्यांची साल आपणाक कायद्यानी शिरकावून घालूंक तांणी करच्यो शिंत्रो पळोवन जेजू जाणा आसलो बेगीन येतलो म्हणून आपणाकच बलिदान दिवचो वेळ आणि तो दीस आपले लागीं पावतलो संवसारांत त्या सर्व लोकां खातीर आपले मांस आनी रगत वारयतलो हे परगटचे सांकेतीक जेवण आपल्या शिसा सांगाता जेवतस
तो पावता लागशिल्ल्या जेसेमनी मोळ्यांतल्या एकांत सुवातेर मागणी करूंक जाता तर मुखार येवंक आसचे ते कठीण कश्ट आनी दगदुणी हे सर्व निवार नंतर सोसूंक बळ दी बापा म्हूण तो मागता. सांडू नका बाबा मुझा सांडू नका बाबा मुझा सांडू नका बाबा मुझा सांडू नका बाबा मुझा. एका उम्या सवे आपल्या मेस्त्रीक विक्रीत करता शिस दुदास हात बांधून ताचे व्हरतात ताका पिलाता मुखार ताचे विसारण करतात उपरांत ते खोडद्यांचे मार कांट्यांचो मुकुट खांद्यार भरादीक कुरीस पैन कालवारीचे पडणे मार खेळकुळां कुर्सार खिळावणी आणि अखेरीक दोगां सोरांमध्ये चास कुर्साचेर मरण जेजूच्या या कष्टांच्या पैनार ताच्या सांगाता आणि त्या कुर्सामुळे आसली ताची आवय मरी त्या आवयक बुजोवंकू धैर्य दिवंकू सांगाता आसली मरी मागदलेन जेजूक निकेपिताना ताच्या कुडीक तेलांनी मापूंक आसली मरी मागदलेन तिसऱ्या दिसा मरी मागदलेन जीवन जातेल्या जेजूक मेळटली म्हूण फोंडा लागसार वेताना तिका भेटता जुदेव सिमोन अरे कोण मागदलाची मोरी कितें करताय हांगा हांव जेजूक मेळोंक आयिल्ली कितें जेजूक मेळोंक आयिल्ली तो मेला त्या कुर्सार आणि त्या कुर्सामुळे तुमी आसली आणि ताच्या त्या मेल्ले कुडीक
तुम्हीच निकेपिला हांगा तो म्हजो देव, मुझे सर्वस्व. ताणे मुळा मरून 3 दिसांनी आपूण जीवन जातलो म्हण. हो जीवान जाता मुळांक गिताने तर खंय आसा ताची आवय, खंय आसात ताचे फाटलावदार. ते कित्याक नात हांगा. आनी मरी मेलेल्या सुताऱ्याच्या पुताक तूं राका नाका, तो येवचो ना. चल चल म्हज्या सांगाता, तुजो नास पळोवंक जीव म्हजो सड पडटा. चल पळय सैताना. ज्या दिसा म्हज्या नांवान पयले पटी म्हाका आपयिल्लें ताणे, ज्या घडये सैतानाच्या पासांतले सलवार ताणे म्हाका केल्लें, त्याच घडये म्हज्या सोम्याची चरणदासी हांव जाल्या. तूं चल म्हजे मुखलो. हांव चलतां. तूं आनी तुजो सोमी तो मेला आनी ताचे बराबर तुंय मेलाय. तुंय मेलाय. मागदलाची मरी फोंडा लागीं वेता आनी पळयता. फोंडाक आड दांपुल्ली शिळा उक्ती आसा. भितर शिंपण पडल्यांत जेजूचे कुडीक रेवडायिल्ली साणाची लुगटां. एका घडये ती भियेता. आपल्या सोम्याची कूड कोणे तरी सोरून व्हेल्या अशें ती चिंता. आनी ही खबर शिरसांग दिव्या म्हूण आमसोरान फोंडा भायर येताना धवे वस्त्र न्हेसुल्लो जेजू तिका मेळटा. मागदलाचे मोरये, नामान रब्बोनी. तूं पातेली जिवंत जातलो म्हूण तुजो सोमी आनी त्या तुज्या विश्वासानेंगी तुका हांगासर पावयला. म्हज्या मेस्त्री, धन्य हांव. जीवन जाल्ल्या जेजूक पयले पळोवचे भाग मेळिल्ली. तुज्या जीवनपणाची पयली साक्ष जाल्ली. धन्य हांव, धन्य हांव. 2000 वर्षा आधी मगदलाच्या शहरी असली एक नासवाली, अमर झाला नाव तिचे मरी मगदलेन. अपूर्बायेन जेजू आणि मोरी मगदलेन म्हणलो नाटकुळो हांगासर प्रदर्शित केला. सर्व बेंदूरच्या कलाकारांक सोमेस्तांक आमी जोरान ताळयो दिवन तांकां शाबासकी पाठोवया. तशेंच बेंदूरचे विगार बाप वॉल्टर सोज तुमकांय देव बरें करूं. आतां जेप्पू फिरगसगारां किर्तनां गायतलीं. कोळूर फिरगसगारांनी जेजू बरो गवळी म्हणल्या नाटकुळ्याक तयार रावचें. कीर्तन. कीर्तनकार मनशाने घाल्ल्या वेडोरांत शिरकाला. अक्रमी आणि फटकेरे मनीस नितिवंत मनशाचे शोषण करतात. खोट्या मनशाक शिक्षा लाय म्हूण कीर्तनकार
देवा लागीं मागता. हे तो दुस्मना वयल्या द्वेशान न्हय, बगार हाचे मारिफात देवाची खुशी संवसारांत आसा जावं म्हूण आशेता. आमच्या देशाचे आडळते चलोवच्या प्रधानमंत्री खातीर आमी मागता. तुज्या जनवायेन ताका भर, ताच्या मुखेलपणाखाल जावचे देशाच्या प्रगतेक, तशें दुबळ्या आनी गरजेवंत लोकांचे बरेपणाक उपकारचे तसले जावं दी म्हूण मागता. भक्तिवंत मनीस कोणीच ना, निषेधी विश्वासी पण माणसाना. एकामेकाक ते फट मारतात, सुळसुळीत म्हणटानी आनी कपटी काळजान ती उलयतात. सर्वेस्पोर कापोन उडो, ते म्हणटात आमचे जिबे वरवीं आमी बळवोन, आमचे वोंड ते आमचे हेस, कोण तर आमचो धनी. जुलूम भोगतेल्या निराधार्या खातीर, आस्कार सुस्कार सोडतेल्या दुबळ्या खातीर, हांव उडतलो म्हणटा सर्वेस्पोर, ती उद्रिकता ती तारण हांव तांकां दितालो. सर्वेस्पोराची उतरां परिशुद्ध उतरां, सात पावटी उज्यांत घालून नितळ केल्या रूप सारकी. या लोकांच्या हातांतली आमकां सदांकाल राखतलोय. नसते मनीस हर एक दिशेन भोंवतात, हलकटपण मनशा मदें उंचलें स्थान घेता.
11 कीर्तन. ह्या रुदनाच्या कीर्तनांत कीर्तनगार आपणाच्या भलायके खातीर मागणे करता. म्हजी पिडा गूण कर देवा, ना तर म्हजी वायरी ही पिडा तुजे तावन आयिल्लें कर म्हूण म्हजी नकला करतले म्हूण परतता. चड जावन मरण आनी मारेकार पिडा पातकाचो परिणाम वा शिक्षा म्हूण चिंतले. कीर्तनगार मागता की असले समर्थन ताच्या वैरींक मेळनासता ताणें गूण जावन देव ताचे पक्षेक आसा म्हणले सत कचित जावंक तो मागता. आमच्या देशाच्या राजकीय मुखेल्या खातीर आमी मागता. तांणी विंचून आयिल्ल्या क्षेत्राच्या लोकांची तांणी सेवा उर्बेन करूंक आनी तांची हक्कां राखून व्हरच्या वावरान तांकां आदार दी म्हूण मागता. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका गितां गायना गायता. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका गितां गायना गायता. केदोळपर्यंत सर्वेस्परा तूं म्हाका ससनाक विसरतलो. केदोळपर्यंत म्हाका तुजे मुखामोळ लिपयतलो. केदोळपर्यंत हांवें म्हज्या अज्ञान दूख भोगची आनी दीस रात म्हज्या काळजान खण सोंसची. केदोळपर्यंत दुस्मान म्हजेर जैत भरतलो. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका गितां गायना गायता. तुजी नदर काल म्हाका जापी सर्वेस्परा म्हज्या देवा. म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी, ना तर हांव मरणाचे निदेन पडटलो. वा म्हजो दुस्मान म्हणटलो हांवें ताचेर जैत व्हेलें आनी हांव दंडळ्ळो म्हूण म्हजे वैरी संतोस्तले. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका गितां गायना गायता. पूण हांव तुज्या विश्वासी मोगाचेर पातयेता. सर्वेस्परा म्हजें काळीज तुज्या थारणांतय संतोस्तलें. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका गितां गायता. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका गितां गायना गायता. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका गितां गायना गायता. कीर्तनां गायिल्ल्या जेप्पू फिर्गसगारांक आनी तांकां तारबेत केल्ल्या बाप रोनाल्ड सरावो आनी जेप्पू फिर्गजीचो विगार बाप मॅक्सिम सोजू तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. जेजू बरो गवळी म्हणलो नाटकुळो आतां कुळूर फिर्गजेचे आमकां सादर करून दाखयतले. ताचे उपरांत
मिलार फिरगसगारांनी कीर्तना गावको तयार जावचे. सांतांतून फिरगस कुळूर वडा अभिमानान सादर करता अभिनय कला संगीत नृत्य आटापलेले रूपक जेसू बरो गवळी. हातून पात्रधारी जावन भुरगीं जॉयसन डिसोसा, डियान डिसोसा, प्रीती, रियोन्ना, स्विनल आणि डिविन. नृत्य रेलिशा, क्रिस्सी, रीवा, आलिशा, मेलिशा आणि सिया. पात्रधारी जावन मेबल बेन्निस, रुडॉल्फ मेस्किट, जीवन पिरेरा, रोविन डिसोसा, रॉबर्ट डिसोसा, मॅक्री एल.पी. डिसोसा, डेनिस फेरावो, प्रीतिश डिसोसा, डॅनियल संतानेस, सविता वेगस, रॉबर्ट कॅस्टलिनो, वेरोनिका कुवेल्लो आणि चॅनेट लोबो. आर्टिस्ट जावन एन्शल. हाका कोऑर्डिनेटर जावन अरुण रोशन डिसोसा, सुनीता डिसोसा. डायरेक्शन जावन जुलेट चॅनेट डिसोसा. को डायरेक्टर जावन शांती फर्नांडीस. प्रॉप्स जीवन पिरेरा आणि डिम्पल पिरेरा. कॉस्ट्युम्स लविना फेरावो आणि सुनीता डिसोसा. आता तुमचे मुखार सांतांतोन फिरगस सादर करता जेसू बरो गवळी. डियान काल आमका व्हडली मायेन सांत आंतोनी विशान कितले सोबीत कन विवरून सांगला ने. वय वय म्हाका मस्त बरं लागले. आता व्हडली माय खंय आसा तिका आपोव्यांगी. माय व्हडली माय, ये व्हडली माय खंय आसाय तू? हांगा आसा पुता. आयली आयली. व्हडली माय काल सांगल्या बरी, आज सी कितें पुनी इंटरेस्टिंग तानी सांग माय. भुरग्यांनो आले कितें दितान तुमकां खंयचा रायकातागी कितलें बरें आसा. तुमकां येता मू हें कंतार. आमी आतां सांगाता गावयांगे. जेजू बोऱ्या बोऱ्या, जेजू स्वारी बोऱ्या, सगी दाव दुरेनो सोडून म्हाका आयलो. व्हडली माय जेसूक बरो गवळी म्हूण कित्याक आपयतात? गवळी कशी आसता व्हडली माय? जेजूय गवळी जावन आसलो गे माय. माय गवळ्यांची काम कसले माय? हा सांगता पुता. गवळी म्हळ्यार कोण म्हूण तुमकां सांगता पुता. ऐका. सांग जावन आयली. ह्या शेणी आणि सरले पुरो. ओय
हय वसा गोट्या लागी वसा वसा हय हय हांवें तुका कितले फावटी सांगले त्या कांट्या लागी वसा नाका म्हणून हर एक दीस तुवें त्या कांट्याच्या बोल्याक वेचें आनी तातूंत सांपडचें फाल्यां हांव थंय वचोंक नजो कळ्ळें मू हो हें कितें चिलेक बारी पोटलोन धरलाय हे म्हजे ल्हान पील बेबी आनी हर एक फावटी त्या कांट्याच्या बोल्या लागीं वचून शिरकोवचें ओ तुका ते चड मोगाचे म्हणल्यार बरी दिसता म्हाका म्हज्यो सक्कड शेळयो मोगाच्यो हांव हर एकल्याक नांवां पळयतां म्हजो ताळो ती आयकतात आनी म्हाका वळखतात हो होय गे भारी बरें हो कितें तुजो दांडो मोडला हो दांडो गे आज शेळयांक रासूंक गोल्पो आयिल्लो हांवें ताका फातर उडोवन हो दांडो बिजावन धांवडयले ह्या दांड्यान मारतना एका फातराक हो दांडो लागून इतलो एक आवाज आयलो गी बोलपो बियान धांवलो हांवें धैर्यान धांवडयले हो भारी बरें केलें तुवें शेळयेचें राखण करचें कश्टांचें काम आमची दिश्ट चाराय कुशीनी निगा दवरून आसा जय ए मार्क काल चुकोन गेल्ली म्हजी शेळी म्हाका मेळ्ळी ओ खंय मेळ्ळी काल राती तावन हांव सोदूनच आसलो त्या मातेवान म्हाका कुमोग केली म्हाका ही शेळी त्या दोंगरा देगेच्या कांट्यान मेळ्ळी ओ होय गी ही भारी संतोषाची गजाल हळे तुमचे खातीर हांवें फळां हाडल्यान येया म्हज्या संतोषांत वांटेली जाया चुकोन गेल्ली म्हजी शेळी म्हाका मेळ्ळ्या आमी इल्ले नाचया आनी गम्मत करया ಕುರುಬರಣ್ಣ ಕುರುಬರು ಕುರಿಗಳ ಕಾಯೋ ಬಡ ಜನರು ವಿದ್ಯೆಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಕಾಯೋ ಕಾಯಕವು ವಿದ್ಯೆಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಕೊಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಕಾಯೋ ಕಾಯಕವು व्हडली माय आता आमका गोली किते करतात म्हणून समजले तर माय तेज बरो गोली कसो माय गोळी आपल्या हिनाची राखण करता आणि शेळ्या खातीर जीव दिवंक तयार आसा जेजू बरो गोळी जावन आमच्या बाचेवे खातीर कुर्सार ताणें जीव दिलो आमकां पातकांतले सोडयले ताणें मरण नाश केले तो जीवन जालो आमी कृष्णाची जिवीत जोडू हा आता कळले माय जेजून 5,000 लोकांक आजाप करून हुंड्या मसलेचे जेवण दिले जेजून कोटकरांक गुण केले मेल्ल्यांक जीवन केले वारे बदल दंड केले पिडेस्तांक बरे केले जेजून बरे केले देखून तो आमचो बरो गोवली माय आमकां तशें करून साध्य गी आमचे मध्ये बरे गोवली आसात गी माय आसात पुता आसात जायते दाखले दिल्यात आळे पुरुष घडिल्ले घडीत सांगता ऐका
हॅलो हॅलो गुरुकारामा हांव विन्सी उलयतां किती झालं विन्सी? गुरुकारामा हांगा टॉकीसा लागीं एकलो मनीस काचेच्या डब्यांतले विसून कथेस आसा. मानसीक अस्वस्थ्य बरी दिसता. ताच्या गळ्यांत पावंत आसा. ताका आमगेर आपणून इल्ली चिकित्सा करया म्हूण म्हाका बगता. तूं म्हाका इल्ली कुमो करताय गी? खंडित विन्सी, तुझ्या बऱ्या कामाक म्हजो सांगात तुका सदांच आसा. हांव हांगा लागींच आसा. आयलो घरांत इतले घाम आसा, मलगडी आसात. तांची साकरी करचे पावनातल्याक, हांगा एकल्याक तकली सामानातल्याक, वाटेर वचून आसल्याक हाण्ण घाला. आमगेर एकलो आसाने म्हाका उपसून घेतलोलो. समाजसेवा समाज सेवा म्हूण आमकां हांगा हापसून घालता. आळेबासेल्ली जिणेंत जायते आसलेल्या व्यक्तीक कुमो करूंक बरेच सोंपे आनी आमकां फायद्याचे. पूण अति ल्हानांतल्या ल्हानांक कुमो करचे देवाक मानवता. नाल्ले उदक गेल्ल्या मळार 4 नाल्ल चड. पूण मनशार पाड पडिल्ल्या रुखाकी सारे घालचे रावयना. तर मनशा मध्ये कित्याक हो तफावत? अळे साहेबा, तुवें समाजसेवा करच्या म्हजी कांय हडकळ ना आनी तांतू तुवें बरें नांव जोडलाय आनी म्हाका संतोष. पूण वळखूच नातल्या व्यक्तीक कुमो करून कितें फायदो? सेल्ले आयक, जेजू 99 शेळ्यांक सोडून चुकोन गेल्ल्या एका शेळये फाटल्यान गेल्लो. तेंच मिसांव आज आमी करूंक आसा. म्हजे कुटुंब सारखे आसा आनी ती 99 शेळ्यांच्या हिणांत आसा. पाप हो व्यक्ती कसो, कितें, खंयच्या हिंडांतलो आनी कसो चुकोन गेल्लो म्हणलें आमी नेना. पूण सारखे ताजे विशीं जाणा जावन उपरांत सारखे वाटेक हाडूंक प्रयत्न म्हजे. ही एका हिंडांत चुकून समाजाच्या समस्याच्या बोलान सांपडलेली शेळी. जेजूच्या कांगार बसूंक आत्रता शिवाय अब्रामाच्या बलेपासून बोल्यान सांपडलेली शेळी न्ही हे मात हांव जाणा. विन्सी, तुका ह्या मनशाच्या घरच्या विशीं कांय खबर मेळ्ळी? हांवें सगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुपांनी, फेसबुकांत, इतर सोशल मिडियांत हाची फोटो घाल्या आनी हेरांकी शेअर करा म्हणून रिक्वेस्ट केला. माहीत मेळ्ळ्यार संपर्क करूंक तुझे आनी म्हजे नंबरय दिला. हा, बरें केलें गुरुकारामा. पूण तुवें ती मेसेज धाडटना तांतून तुवें तारीख घालाय म्हूण. आदल्या वर्सा अशें धाडलेली एक मेसेज त्या व्यक्तीची घरची मेळोवन तो व्यक्ती ताच्या घरा पावल्या उपरांत फॉरवर्ड जातेच आसा. वय वय विन्सी, थोड्यांक पळय आयल्या मेसेजींत शेअर कर म्हूण आसल्यार पुरो. ही समा वासी नासतना शेअर करणं जाता. हांवें हे पोटी तारीख घालून इमेज करून धाडल्या. नांतर थोडे सुभागी ही तारीख बदलून धाडूंक आसात. हा, भारी बरें केलें तुवें. हॅलो, अळे बाबा,
तुझ्या घरच्यांक सोदूंक आमी प्रयत्न करते ससा आमचो पात्रोन सांत आंतोन तुझ्या घरच्यांक सोदूंक आमकां खंडीत आदार दितालो. हा विन्सी, एक बरी खबर. सांत अंतोन बापान आमकां आधार दिला. ह्या मनशाच्या घरची येदोळस मेळ्ळ्यांत. तांणी आत्ता म्हाका फोन केले. तांकां घरा येवची वाट चुकली गई. हांवें तांकां लोकेशन शेअर केलां. हांगा लागींच आसात. देवाक जावं अर्गा. सांत आंतोन बापान आमचे मागणे ऐकले. भावा भिये नका. तुझ्या घरची वेगीच पावतली आणि तू सुरक्षित तुझ्या घरा पावतलोय. म्हज्या पुता तुका सोदूंक आमी कितले प्रयत्न केले, पूण आज आमचे मागणे देवान आयकले. विन्सी, तुका आनी तुझ्या सांगात्यांक देव बरें करूं. तुवें आमच्या पुताक आमकां फाटी मेळाशें केलें. एका बऱ्या गवळ्याचें काम तुवें केलें. हांव तुमचें ऋण कशें फारीक करूं? आळे बाबा, सांडून गेल्लो तुजो पूत तुका मेळ्ळो न्ही. म्हाका मस्त संतोष जालो. पूण आज असलेच सबाराच्या कुटुंबांनी बापायचो आवयचो मोग वेळ मेळनासतना सांडून गेल्ल्यो शेळे जाल्या. स्वंत चिंतपाच्या बोल्यांनी सांपटल्यात. नवाय नो पंगडांक हाडचें काम आमच्या कुटुंबांनी जरूर जावंक आसा. खंडीत विन्सी, हांवें तुजे बरीच निर्गातिकांच्या गरजांक पावता आनी एक बरो गवळी जावंक प्रयत्न करता. आज म्हाका व्हडतो संतोष भोगता. जेजू बरो गवळी म्हणलो नाटकुळो कुळूरच्या फिरगसगारांनी बऱ्या रितीन आमकां दाखोवन दिला, प्रदर्शित केला. तांकां सोमेस्तांक आमी जोरान ताळयो दिवन प्रोत्साहन दिवे. तशेंच कुळूरचो विगार बाब विजय विक्टर लोबो तुमकांय देव बरें करूं. आतां मिलारची किर्तनां गावंक तयार आसात. ताच्या उपरांत
स्नान जाता जुवांव म्हणलो नाटकुळो तण्णीर बावी फिरगजेची आमकां प्रदर्शीत करून दाखयतली. सोळावें कीर्तन. ह्या बरवशाच्या गितांत कीर्तनकार देवाच्या घरा आसरो घेता. तो बरवसता आनी म्हणटा, इस्रायलाच्या देवा शिवाय दुसरे देव तांचे भुमीचेर राज करिनात. देखून कीर्तनकार अन्य देवाचे भजन करूंक तयार ना. तसो देव मात्र तांचे मात्र आराधन स्वीकार करता. कीर्तनकार कितलो इस्रायलाच्या देवाक बद्ध म्हूण कीर्तनाच्यो निमाण्यो वळी कळयतात. पुलिसा बसत आमी मागताव, देशाची घडी सैनीक राखतात तर देश भितर कानून सुवस्था राखोंक पोलिसांक तूं तुज्या मोगान सांबाळ. जायत्या वत्ताडामध्ये वावर करतना सतानितीन हो वावर करूंक तांकां धैर्य दिव म्हूण मागताव. सांबाळ देवा हांव तुका
17वें कीर्तन. हे कीर्तन रुदनाच्या पंगडाक सेरवल्लें. हे एक निरापराध्याचे मागणे. तो देवाच्या तेंपलांत आसरो घेवन ताच्या दैवीक परिहाराक राखून आसा. सुरविल्ल्यो 2 वळी निर्दोष रुजू करचे मागणे, 3 तावन 5 नेणटेपणाचे दृढीकरण, उपरांत परत आकलासाचे मागणे आनी उपरांत आपल्या दुस्मानाचो पाडाव करूंक तो देवा कडेन परतता. कीर्तनकार आपल्या वैरींक बहिरंग तीर्प दिवंक आनी शिक्षा दिवंक देवा लागीं परतता. अशें सर्वेस्पराच्या न्यायकर्तेंत तो निरपराधी म्हूण रुजू जाला म्हूण तो सर्वांक कळीत करूंक आशेता. आमच्या जिल्हाधिकारी आनी अधिकाऱ्या पासत मागया. आमच्या जिल्ह्याचे कानून सुवेवस्था तशें इतर वावर करच्या जिल्हाधिकारी आनी अधिकाऱ्यांनी तांची सेवा कानुनात्मक जावन सरकाराची योजना लोकांक पावोवच्या वावरांत तांकां कार्यरूपीत कर म्हण मागता हांव. तुझ्या मागण्याची देव, तुझ्या प्रार्थना कांती.
कीर्तना गायलेल्या मिलार फिरगजेच्यांक देव बरें करूं. ह्या वक्ता मिलार फिरगजेचो विगार बाप बोनवेंचर नजरेत आनी सहायक विगार रॉबिन सांतोमायर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज आतां आमी निमाणो नाटकुळो तण्णीर बावीची फिरगजगारां सादर करून दाखयतली. स्नान जातार जुवांव म्हणलो नाटकुळो. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು 26 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. 2 ದಿನ ಕಳೆದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸುಳಿವೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ದಿನ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು 26 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. तुम्ही कितें करना सांत? आज आमी प्रतिभटने करूंक ओसाजे असलेमू. तुम्ही हांगासर पळयतना कामांक बैसरलात, कॉलेजीक बैसरलात. गोत्तू नागी तुमकां कितें जाल्लें आमच्या भयणीक? आज ताका अशें जालां, फाल्यां म्हाका वा तुमकां जातलें. हे चेल्सी, तुजे बाग दोन म्हजे सांगाता ये. ना ना म्हाका जायना. म्हजी ऑलरेडी एटेंडन्स शॉर्टेज आसा. तशें जाल्यार आश्लीन तूं म्हजे सांगाता ये. तुका कॉलेज ना मू? कॉलेज ना बाई, हांव आतां कामाक लागल्या. तुजे बरी गांव भोंवचें काम न्ही म्हजें. 1 मिनिट लेट जाल्यार सगळ्या दिसाचो सांबाळ कट जाता. शायनी, तूं ये बा. तुका कॉलेजीक वचूंक ना, कामाक वचूंक ना. तुका खंडीत येवेत. हाजें बरें आसा. कामाक वचना जाल्यार म्हाका दुसरें कांय काम ना गी. म्हाका मार्केटी वचून रांदे हाडून म्हजो घोव येवच्या पयलें रांदून दवरिचें. ये म्हज्या देवा, तुमकां हांवें कशें समजोवचें? आमच्या समाजांत आमचे विरोध कितें अन्याय जाता ताजे विरोध उलोवची आमची जबाबदारी. आमी उलयना जाल्यार कोण उलयता? क्लियंता, तूं जाल्यार ये पुता. बाय, हांव खंडीत येती, पूण म्हजी मम्मी म्हाका सोडिना. म्हाका ट्युशना वचून होमवर्क करूंक. सॉरी बाय, म्हाका जायना. जायत ये नाकांत. कोणीच येवचें नाका. हांव एकलींच ह्या अन्याया विरोध झुजतां. तूं कितें हसतें? सूट बूट घालून बसल्यार पावना. जावच्या अन्याया विरोध आवाज उठोवंक गोत्तो आसाचे. 2000 वर्सां आदीं तुजे बरेनस एक मनीस आसलो. लोकांक जावच्या अन्याया विरोध उलयतलो. व्हड वा ल्हान लेकी नासतना सूख दाखोवन दितलो. वय गी, तसलो एक मनीस आसलो गी. सांग पळया ताज्या विशांत. जुदेयाच्या राया हेरोदेच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारी नांवाचो याजक आशिल्लो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकांच्या कुटुंबांतली. ती दोगांय देवा मुखार नितीवंतां आशिल्लीं. सर्वेस्पराचे 6 उपादेश आनी नियम ती आक्षेपाविने पाळटली. पूण तांकां भुरगीं नासलीं, कित्याक एलिझाबेथ वांजडी आसली. त्या शिवाय ती दोगांय उत्तरप्रायेक पावल्लीं. एक दीस जाकारी आपल्या वर्गाचे सर्तेप्रमाणे देवा मुखार ह्या जापनाचे कार्य सुरू आसता.
जाखारी हे नाका देवान तुझे मागणे ऐकले तुझी पती एलिझाबेथ एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जुआंव म्हूण नांव दिजे ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो वायन वा आमलाचे कसलीय तो सेवचो ना आनी ताचे आवयचे कुशीक आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो इस्रायेलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवाथंय परतितलो एलियासो स्वभाव आनी सामर्थी आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान येतलो बापय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो आविधेयांक तो नितीवंतांचे वाटेक परतितलो अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक पुरजा तो आयती करतलो ही संगत सतमुख आणि कशी पत्यांचे हांव आतां म्हातारो म्हजी पत्नी उतरपायाची हांव देवाचे सदरे हुजेर सेवा करता तो गाब्रिएल तुजे लागीं उलोवंक ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सशी धाडलां पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सत मानली ना देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मना उरतलो उलोवंक शकचो नाय जकारी भायर येवन लोकां लागीं हात भाशेन उलोवंक प्रयत्न करता कितें जालें जकारी कितें जालें उलोवंक प्रयत्न कर जकारी उलोवंक प्रयत्न कर जकारी आपल्या घरा पाठवता सर्वेस्परानच हे म्हजे थंय केलें मनशा मदलें म्हजें नाळीसपण काडूंक आतां आपुणूय ताणें दया केली हे घडून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवधावी गेली थंय जकारीच्या घरा भितर सरली स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ म्हज्या सोमयांचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें बाग कैतावन म्हाका फावो जालें तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली सर्वेस्परान आपणाक प्रेरीत केल्यो संगती घडोवन येतली म्हूण सतमरलेली तूं कितली वेगळी म्हज्या देवाक जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उडता कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली देखून ह्या फुडासर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो उपरांत 8व्या दिसा ती बालकाक सुन्नत करूंक कुटुंबादारा सांगाता मेळ्ळी ह्या भुरग्याक कितें म्हूण नांव दिवचें भुरग्याक बापाचेंच नांव दवरया तें नांव नाका जुवांव म्हूण नांव दिवया पूण त्या नांवाचो तुमच्या दायजां भितर कोणूच ना मो भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण तुजी खुशी जुवांव
भुरगो फुडें कितें जावंक पावात आनी निजायकी सरस्पराचो हात ताचे सवे आसा. तिबेट चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15व्या वर्सां पॉन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपाराय आनी ताजो भाव फिलिप इतुरेयाचो आनी त्रकोनीत प्रांताचो उपाराय आनी लिसानिया अबिलिना प्रांताचो उपाराय जावन आसता. अन्नास आनी कायफास श्रेष्ठ याजाक जावन आशिल्ल्या काळार जकारीच्या पुताक जुवांक अरण्यान देवाचे उतर प्राप्त जाले. तो योर्दाने भोंवतणीच्या सव प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जाय, स्नान घे जाय आनी पातकांचे बोक्सांनी जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो. संदेश परगटणारा देवा ससी आमकां वरच्या वासदारा नमन तुकां करता मोरया सांगता पांयां पडता ये बुजवणारा आसल्यान तुज्या सरा आमी रावता देवा ससाय आमा तुमची पातकेची बदला कित्याक सर्गींचे राज लागी पावला. हत्ताक्याच्या पिलानो येवंका सध्या क्रोधात हांव तुम्ही सुकून घेवेत म्हूण कोणे तुमकां सत्राय दिली तर तुमची पातकेची बदलल्या म्हूण दाखोवन दितात तो करणी आदारा. आमकां अब्राम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक देर घेनाकात. हांव तुमकां सांगता याच पात्रात हांव अब्रामाक संतत उत्पन्न करची देवाक सामर्थ्य आसा. इतल्या भितरच रुखाच्या मुलाक कुरड दवन जाल्या देखून बरो फल दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले. देवा दय तुमच्याच पाटी परतनचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकांत स्नान दिता. पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट ताच्या पांयांचो वानो वोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितालो. आपले सूप ताणें आतां हातांत धरला आनी आपली दाणी तो आसोडून नितळ करतलो. आपले गों तो तुप्यांनी भरतलो पूण फॉल केदींच पालवाना तसल्या उज्यांत गन लासतालो. हांवें तुज्या लागचें स्नान घेवचें आसता तूं म्हजे लागीं येता. आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक ही वरां देव कशें व्हरता ते सकयल आमी जाळे करून पळोवं. हो म्हजो पूत म्हाका चड मुगा असो तूं म्हाका मनवाना. तो मनीस व तो मनीस जावन आसा जेनी जेजू स्नान दिल्लो मनीस म्हळ्यार कुशालगी. केदाळा आनी तिच्या विरोध कोणे आवाज उठयला या समाजेन ताजो आवाज दाबून दवरला. आपण देव
पडतलो. हेरोद उपारायान सबार्तरांचे खोटेपण आदारलेले ताच्या भावाचे बायलेक हेरोदियासाक लागून आणि ताच्या सगळ्या खोट्या करण्याक लागून जुवांक ताजेर बहिष्कार उसारता. हाय ताका धिक्कार तुझ्या असल्या जिनियेक पातकी जिनी बदलून आणि देवा कल्ती मान गेल्ली जिनी जिये. कितें जालें सांग म्हाका कितें जालें. तू मुजो मोग करताय तर त्या जुवांक दन बंदेन घाल. धरा ताका आणि बंदेन घाला. थोड्या दिसा उपरांत हेरोद ताच्या दरबारांत आपल्या अधिपती आणि सोजेरासोवे आपलो जल्मा दिवस व्हडा संभ्रमान आचरण करता. राया तुझ्या जल्मा दिसाक म्हजी दोन रत्ती करूंक आशेता. तुजी हुकूम आसा गे. हां वाह म्हाका बरी खुशी जाली. आपणा लागीं तू कितेंय विचार हांव तुका दितलो. कितेंय तू मागशी म्हज्या राजसो अर्दो वांटोय मागशी तरी हांव तुका दितलो. म्हाका स्नान दातार जुवांचे शिस एका तापकांत घाल हांगासर हांदी. स्नान जाता जुवांचे शीस एका तामकान घाल हांगासरान तांकां दी. कळ्ळें मू तुमकां हांव कितें उलोवन आसलें. आतां जाल्यार तुमी येतात गी प्रतिभटन करन त्या आमच्या भयणींक न्याय दिवंक.
वय वय आम्ही खंडीत ते वसाजे हांव खंडीत येता देवा करगा म्हाका मस्त खुशी जाली तुम्ही येतात म्हणून. ताणे तूंय आमच्या सांगाता ये. तुजें नांव कितें? तुका हांवें येदोळ पळोवंक वचना. तो मनीस खंय गेलो? खंय गेलो? त्या व्यक्तीन समाजीन जावच्या अन्याय विरोध आवाज उठोवंक आमकां शिकयलें. तुमकां कोण शिकयता? स्नान जातार जुवांव म्हणलो नाटकुळो प्रदर्शीत केल्ल्या तण्णीर बावी फिरगतकरांक जोरान आमी एक ताळयो दिवया. सांगात आस्त तण्णीर बावी फिरगजेचो विगार बापू लॉरेन्स डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. दयकरनं एक गडी बरो वात आज हांगासर प्रदर्शन चलयल्ल्या जे कासिया फिरगजेच्या बेंदूर जेप्पो कोळूर मिलार आनी तण्णीर बावी फिरगजेच्या सकड कलाकारांक आमी अभिनंदन पटयता. तशेंच वरवणी करूंक भोव सोंसणिकायेन आमकां सहकार दिल्ल्या मानादीक बाप फ्रांसीस रोड्रिगस, श्रीमान मेल्विन नोरोन्ना आनी तशेंच ऑल्विन नोरोन्ना आनी सपना तुमकांय देव बरें करूं. मोगाच्यानो फाल्यां बेगीन 5:30 वरार ज्युस्त वेळार कार्य प्रारंभ जातलें आनी आयते तितलो वेळी जावचो ना. तुमी सर्वांनी येवन आमकां सहकार दिवचें म्हूण आमी विनंती करता. उबे रावन मोरयेमायेच्या मनाक एक गीत गावन आमी आयचें सगळें कार्य संपोवया. सगळ्या सक्तीन तुझ्या उजारत्या मोज्या आनंद मरियेचो तुझ्या मायेचो नमान 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 मरिये नमान 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 राणीये. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समेस्तांक देव बरी रात आमी मागता. ह्या जाकांनी हांगासर तुमकां सेमिनरीच्या जेवणा सालाक आपोवणें आसा. संजेचें सादें जेवण जेवंक गवळी बापानो तुमकांय आमी मोगाचें आपोवणें दिता. समेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या
ह्या कीर्तनांक सक्कड कीर्तनांक ताळो बसयल्लो जावन आसा आमच्या सेमिनारीचो रेक्टर भोवमानाधिक रोनाल्ड सरावो. आयची फाल्यांची परवांची सक्कड कीर्तनां आमी फादर रोनाल्ड सरावो तुमकां अभिनंदन पाठयता. देव बरें करूं म्हणटा. वर्षाची यात्रेका सुवार्तेची हातेरा सासांव देवाच्या उदरा परगट्या जिवंत क्रिस्ता. वर्षाची यात्रिका सुवातेची हातेरा साक्षात देवाच्या उदरा परगट्या जिवंत क्रिस्ता. वर्षाची यात्रिका सुवातेची हातेरा साक्षात देवाच्या उदरा परगट्या जिवंत क्रिस्ता. वर्षाची यात्रिका सुवातेची हाते